आमकां खरी एकल्याक सोडवून दिवच्याक देव मनीस जालो. मनशाक पातकांत आसल्याक उबारच्याक देव मनीस जालो. आमकां कृपा फावो करच्याक देव मनीस जालो. आमकां अस्कत्यांक बलिश्ट करच्याक देव मनीस जालो. आमची पिडा शिडा गूण करच्याक देव मनीस जालो. आमकां सवकासाय दिवच्याक देव मनीस जालो. आनी ह्या मनशा पोवन घेतल्या जेजून आपणाक मोडून आमकां दिलें. येवकारिस्तांत सदांच तो हजर आसा. तो आमचो स्वामी, तो आमचो धनी, तो आमचो रचणार, तो आमचो सोडवणदार, तो आमचो पोसणार. हर एका घडी आमकां राखणदार. स्वामी आमचे मदें ह्या वेळार हजर जाता आसतना बिंबी मोडया. स्वाम्याक आमचे मदें स्वागत करया. सर्गीचो देव आमकां मेळोवंक येता. देव पोवन लिपोवन उंड्याचें रूप तो घेता. उंड्या वयल्यार येवन आमचें कांतो जाता. आमच्या मोगान ताका समर्पिता त्या स्वाम्याक आमचे मदें ह्या वेळार आमी स्वागत करुया. नमो जेसू ख्रिस्ता, नमो सोडवणदारा, नमो जेसू ख्रिस्ता, नमो सोडवणदारा. जेसू ख्रिस्ता, उंड्या रूपांतली पोनस्या, नमो नमो सोडवणदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या, आमकां मेळोवंक रावलाय. देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिताय. ह्या सम्याक तुलो मारया आनी गायन करुया. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय. देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. देव पोवन लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. उंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. सगळ्या करूया नमो नमो. नमो नमो जेसू ख्रिस्ता, नमो जेसू ख्रिस्ता, उंड्या रूपांतली पोनस्या, उंड्या रूपांतली पोनस्या, नमो सोडवणदारा, नमो सोडवणदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेसू
सुखसाय ताणें दिवची बुजवण ताणें दिवची भलायकी जोडूंक हांगासर आमी आसा जेजूक आमी मेळूंक आयल्या जेजू आमकां मेळच्याक आलतारीर हजर आसा तूं ताचे कृपेचे देण्या भंडार घेवन आयला ह्या संवसारांत मनीस जावन तूं आयला मुंड्याचें रूप ताणें घेतलां आनी ह्या आमकां हर एकल्याक चौकसाय दिवच्याक तूं आयलो आसा त्या समयाक आमचे जिणेचे सुख दूख कश्ट सर्व सांगया आनी हें गीत गायन करुया जिणेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या जिणेचे सुख दूख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तन बुजवून आशेन रावल्या तुजे तन बुजवून आशेन रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेऊन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्त नमो जेजू ख्रिस्त या रूपाली कोणाच्या रूपाली पोनस्या नमो सर्वंदारा नमो सोडवंदार नमो नमो जेजू ख्रिस्त नमो जेजू ख्रिस्त या रूपाली कोणाच्या रूपाली पोनस्या नमो सर्वंदारा नमो सोडवंदार भुरगीं सर्वेश्वराचे देणे आनी दायज म्हणटा कीर्तनकार 120 आनी 7 वाक्य 3 तावन 5 खुशीचें फळ ताचें दान जशें जुदाराच्या हातांत बान तशें तरणाटपणाचें पूत ज्या मनशान दुसऱ्यांक आपल्या पोत्यांत बदल्यात तो बागी शाराच्या दरवट्यार आपल्या दुस्माना कडेन वाद करतना तो लजेक पडचो ना असली देणी हांव तूं शिकुनी भुरगीं आमकां हरी एकल्यांक ताचे दायज जावन ताणें दिल्ल्याक देवाक आज आमी प्रत्येक खातीर घालीत आसतना ह्या भुरग्यांक आमच्या हांगासर आमी हाडून आयल्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजाराक आमच्या वाड्यांत आमच्या शिरगजेंत समाजेंत आमच्या शिकपा संस्थेनी आसल्या चड भुरग्यां पासून आज प्रत्येक खातीर आमी मागता आसतना आमच्या सर्व भुरग्यांनी भलायकेन आसूंक जनवेन वाडोवंक भावार्थाची बरी समजणी जोडूंक शिकाप बरें करून शिकोवंक शगुनांनी वाडोवंक वडिलांक विदेय जावन चलोवंक आनी कुटुंबांत संतोश आनी समाजाचो अलंकार जावंक गरजेची कृपा आयचे दीस प्रत्येक खातीर मागता आसतना भुरगीं वाडोवन येत आसतना तांच्या हर एका मेटांनी कुटुंबां जावन कुटुंबाच्या संद्या जावन वडिलां जावन मोग एकवट दस बरी संतोश तांकां फावो जावच्याक ह्या भुरग्यां पासून आज मागता आसतना ह्या सर्व भुरग्यांक सक्रामेंताच्या जेजू समोर आमी समर्पण दिवया मुंड्यार पियाजर आसतो आमचो मोगाळ जेजू दीस आनी रात म्हणल्या बरी ह्या सक्रामेंताचो खरोच हजर रावता तुजे लागीं ताचे लागीं आयलेल्यांक हर एकल्यांक तो मोगान उलयता हर एकल्या लागीं मोगान उलयता तांकां बुजयता आनी उतरांनी दैवीक प्रेरण आनी धैर्य दिता निराशा बदलेल्यांक बरवशान तो करता चलवणी जैतान तो परिवर्तन करता दूख काडून संतोशान करता ह्या मोगा आनी उपकारा पासत आज त्या समयाक आमी अर्गां दिवंक हांगासर फावो आयल्या फावो हांगासर आमी आयल्या काळोखांत आसलेल्या लोकांक उजवाड जावच्याक ह्या संवसारी आयिल्लो आनी ह्याच उजवाड फावो जाल्ल्या जेजून संतोश आमकां दिलो ताच्या जनान मारिफात सगळो संवसार प्रकाशलो आनी हर एकलो ताका मान बागोवंक लागलो आमच्या कुटुंबांत दिवो उजवाड आनी संतोश जावन ही अंजाळ भुरगीं आमकां फावो केल्ल्या पासून देवाक आज आमी प्रत्येक रितीन अर्गां दिवया ताचे मोगाची साक्ष जावन आमकां हर एकल्यांक ताणें भुरगीं फावो केल्यांत ह्या पासून देवाक अर्गां दिता आसतना
भुरग्या सारक्या स्वरुपाचे आंजांक दिवन गजारी बेस फळादी केल्ल्या लग्ना बेस सोडलेल्या सर्वांक संतोषान सुमयान भरला. तेच बरी लग्ना बेस जोडून भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेच्या सर्व जोडयांक या जेजूच्या पांयातळ आमी समर्पण दिवया. खरी एकल्यांची आशा तो सुकवळ करून दी. भुरग्यां मारिफात कुटुंबांत संतोष फावो जावन दी. भुरग्यांचे देणे फावो जावन कुटुंबांत अलंकार जावच्याक सोमी ह्या वेळार प्रत्येक रितीन ह्या खाजार जोडयांचेर आशिर्वाद घालून दी. ताच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो बरोवन दी. आनी अशें आमच्या भुरग्यांक दिल्ल्या देवाक तालेंत आनी बुदवंतकाय बसत येदोळ तांकां शाबीताय राखून वेल्ल्या बसत ताका आज आमी अर्गां दिवन ह्या आराधनेच्या सुवेर ताच्या पांयातळ ह्या भुरग्यांक आमी समर्पण दिवया. मुखारा जेजू तुज्या पांयातळा ह्या भुरग्यांक आमी दवरत आसतना तांचे पासून मागोवंक हो दीस आमी आयतो केला. निरापराधी बाळकांचे फेस्त फाल्यांचे दीस आचरण करच्या वर्त्या संदर्भार आमच्या भुरग्यांक आज तुजे संपर आमी हाडला. ह्या सर्व भुरग्यांचेर तुजी खापळतेची दिश्ट घाल. एक नदर तांचेर तूं घाल. भुरगीं तांच्या जिवांत ऊन आसा, उणेपण आसा. थोडीं भुरगीं असकायत आसात. थोडीं भुरगीं उलोवंक शकनात. थोडीं भुरगीं चलोवंक शकनात. मोतीची बुदवंतकाय सारकी जावंक ना. थोडीं भुरगींची वाडावड सारकी जावना. ह्या सर्वांक तुज्या पांयातळा दवरत आसतना ह्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक तूं सांबाळ. त्या भुरग्यांक तूं राख. त्या भुरग्यांक तूं कृपेन भर. त्या भुरग्यांक बेसावांनी वत म्हणून तुजे लागीं मागता हांव. तुजी दायज वत करताय सासनाच्या ससनाक देखली कडी बोर बसात. ओ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ अर्पिಸುವೆ. मगळ भाव इन्नो सुरवेरस आमच्या भुरग्यांक समर्पिया. आमकांय समर्पण दिवया. ह्या वेळार सोम्याच्या पांयातळा आमकां आमी दवरत आसतना ह्या सर नेमतल्या भुरग्यांक समर्पण दित आसतना ओ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ನಿನಗೆ अर्पिಸುವೆ म्हणल्यार गितां मारिफात आमचे तन मन सकट ताच्या पांयातळा समर्पण दिवन बसल्या कडेन आमचे हात आमी उक्ते दवरया. समर्पण सुगृत जावन आमचे हात उक्ते दवरया आनी हें गीत ह्या वेळार आमी ध्यान करून आयकुया. ಸ್ವರವು ನಿನ್ನದೇ, ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ. ನನ್ನ ಮನವ ನೀ
ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ मगर भाव बहनों आमचे दई सोमीची यथा आम्ही नाही ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದು ನೀ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ ಕಳಿಸಜ್ಜ ಗುಡಾಯಂತ ಆಮचे ಸಂಗತ ರಾವು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ತುझी ಸ್ತುತಿ ಅವನು करता मका बळवंत कर ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಕೃಪೆಯ ನೀ ತೋರಯ್ಯ तुका साक्षीचा घेवच्या तुझी कृपा मका पवकर ससु सोमी अयंकरिस्तांत ಅದರಸ जीविसो नानल्ला नीने नन्नल्ले जीविसय्या सोमी आमचे दई जियेता त्या सोमयाक आमचे दई जीव सोडया तुझी कृपा आमचे दई रावोंदी आमकां बळवंत करून दी आनी कृपा जोडून दिवंदी म्हण एक गीत गायन करूया ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ನೀ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾ ಇರಲು ಕೃಪೆಯ ನೀ ತೋರಯ್ಯ ಓ ಯೇಸುವೆ ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಅಚ್ಚಾತು ಬಾರಿಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 लग्न जीविताक वाट पळयतल्या क्रियेक समर्पण दिल्या हालेलुया 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 कीर्तनकार कीर्तन 30 आणि संत 57-8 वाक्य आपल्या कीर्तनांत म्हणता
कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायेन तीं दादोशी जातात. तुजे स्वादीक न्हंयचले तूं तांकां पियोवंक दिताय. पवित्र पुस्तक आमचो देव आपल्या भुरग्यांचो खरोच रक्षक म्हणून परत परत परगडटा. ह्या किर्तनांत दावीद आमचो देव खान आनी उदाक दिवन पोसचो आमच्या जिविताचें मूळ म्हणून सांगता. देवाच्या पाकाट्याचे सावळेंत रक्षण जोडयेत म्हणले सत आमचे जतने काल आजच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय म्हणटा. किर्तनकार किर्तन 60 वाक्य 7-8 म्हणटा. कित्याक तूं आसलोय सदांच म्हजो आदार, तुज्या पाकाट्याचे सावळेंत हांव उल्हासता. म्हजो आत्मो तुका राखून रावला, तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा. आमच्या भुरग्यांक सांबाळला, आमच्या भुरग्यांक राखला, आमच्या भुरग्यांक हर एका मेटांनी जतन घेतल्या. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावन दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाने ओगलाप तुका सुमिया जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गाने ओगलाप भुरग्यांक तुज्या मोगाची साक्ष जावन तुवें आमकां दिल्ले बसोत. तुज्या सारकी आनी स्वरुपाची भुरग्यांक आमकां दिल्ले बसोत. अर्गाने ओगलाप तुका सुमिया जेजू. भुरग्यां द्वारे तुवें लग्ना बेस फळादी केल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमिया जेजू. कुटुंबांत भुरगीं दायज आमचें दायज आनी आस्त जावन तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाने ओगलाप तुका सुमिया जेजू. भुरग्यां द्वारे आमकां मेळच्या संतोशा खातीर तुका सुमिया भुरग्यांत तुकाच अनुभव करूंक दया केल्ल्या बसोत. आमच्या भुरग्यांक मेळच्या बऱ्या शिकपा खातीर दिसपट्टे भुरग्यांची जतन घेतले बसोत. भुरग्यांक सदां राखून सांबाळलेले बसोत. कुटुंबाचो आनी पवित्र सभेचो दिवो जावन भुरग्यांक दया केल्ल्या बसोत. भुरग्यांचो तूं सदांच मोग करताय देखून भुरग्यांक देण्यानी आमच्या कुटुंबांत जीव बदलेल्या त्रिएक देवाक ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. उबी रावया. अर्गां दितलो, अर्गां दितलो. थाळयो पेटया आनी अर्गां दितलो म्हणलें गीत ह्या व्हडा संतोशान ह्या वेळार आमी गायन करुया. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओठार घासतलो. तुज्या हातांत धरून म्हजे मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओठार घासतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या ओठार घासतलो. तुज्या हातांत धरून म्हजे मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओठार घासतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो. तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो. आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो. सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
तिने सांडून तुझो आधार मागतलो हर एक दिसा गरजन तुझ्या पायान पडतलो उपकार मेळटात तुका हांव अर्घां दितलो हर एक म्हज्या गरजान तुझ्या पायान पडतलो उपकार मेळटात तुका हांव अर्घां दितलो हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो आनी पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो सोमयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया जेजून भुरग्यांक लागीं करता आसतना कितें घडलें जेजून भुरग्यांक लागीं करता आसतना तांचें बें पयस सरलें तांणी जेजूचो संगात बगलो तांच्या काळजा मनांत दादोसकाय बगली तांचें बें पयस सरलें तांणी जेजूचो संगात बगलो तांच्या काळजा मनांत दादोसकाय बगली जेजून भुरग्यांक आशिर्वाद दितना कितें घडलें जेजून भुरग्यांक आशिर्वाद दिता आसतना तांची पिडा तांचे दूख तांचे समस्ये पयस सरले देवाची कृपा तांचेर वाडली ती सर्वां सुटसुडायेन भरली तांची पिडा दूख समस्ये पयस सरले देवाची कृपा तांचेर वाडली ती सर्वां सुटसुडायेन भरली आमच्या भुरग्यांक आज जेजू लागीं वचूंक कितें आनी कोण अडखळ जाता जेजू लागीं आमच्या भुरग्यांक वरिजे जाल्लीं आमी वडिलां खंय चुकोवन पडल्या जर आमच्या भुरग्यांक कितें जेजू लागीं व्हरता आनी कितें जेजू तावन पयस करता तें पारखूंक सकन हांव तर जेजू तावन पयस व्हरच्या संगतीत हांव आमच्या भुरग्यांक राखूंक आमी चलवता हांव तर आमच्या भुरग्यांक कोणें राखचें तांकां जेजू सरची व्हरची जबाबदारी कोणाची जेजू सरची व्हरची जबाबदारी पाळची कोणें जेजूचो सांगात आनी ताचे थंय आकर्शनांतलीं आमचीं भुरगीं कितें जावंक पावतलीं जिवितांत खंय वचून पावतलीं हें केदनापणी आमी चिंतलांगी आमच्या भुरग्यांक सक्कड दिवंक आमी शकता कसलेंय जोडूंक आनी सदान करूंक आमी पाठिंबो दिता पूण जेजूक दिवंक जेजू लागीं वेचे बरी करूंक सकल्यांगी म्हणलें सवाल आज वडिलांक जावन आसा जेजू तावन ती पयस जातना आमी मोदें पडून तांकां जेजू थंय फाटीं परतून कुमो करची जबाबदारी आमकां हर एकल्यांक वडिलांक आसा म्हणलें उगडासांत दवरूंक जाय लुकाचो वांजेल अध्याय 17 वाक्य 1 ते 2 म्हणटा जेजून आपल्या शिसांक सांगलें मनशा पातकां पडचे संदर्भ सदांच आसात पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हायकटा ह्या ल्हाना भितर एकल्याक पातकां कारां जावचे प्रास तसल्या मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें हांगासर ल्हाना म्हळ्यार खंडीत जावन जेजू भुरग्यां विशीं उलयतालो मात्र न्हय
वडाविशीं चिंततालो तें खंडीत जायते भोवतीं कळीत आसून वानेन आसून दैवी संगती सारके रितीन शिकोवंक कळीत करूंक विवारून सांगूंक आनी बाबाटाची देख जावंक आमी वडिलां चलवताव नेंगी देखून ल्हानांनी वडिलांचे निर्लक्ष्य आनी वायट देखी द्वारी आदलोवन पडनाशें चुकोवन पडनाशें बाबाटा तावन पयस वचनाशें राखूंक सोमी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण नेंगी वय मगाळ भावा भयणो आज भुरगीं आमच्या हातांत हांव चुकतात खंयच्या दिसा एक कुटुंबाची भेट केल्ल्या वेळार म्हाका येवन म्हणालें नेणटलो भुरगो म्हजो मोबायल ताका सकाळीं उठल्या दक्षिण मोबायल जाय धाकटलो भुरगो सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड फादर तुमी ताका सांगा हांवें तिका सांगलें जर वडिलांक तो आयकना तर पाद्रापाक आयकात गी हें सवाल जावन आसा एक सवाल वडिलांक आयकना तर दुसऱ्यांक आयकात गी जर वडिलांक आयकनातलीं भुरगीं दुसऱ्यांनी सांगलें कितलें आयकात म्हणलें आज वडिलांनी पळोवंक जाय समजून घेवंक जाय कित्या खातीर अशें करता आज भुरग्यांक आत्मीक संगती दय अभिरूच उणी जाल्या आज भुरग्यांक जेजूक दाखोवचें उणें जालां आज भुरग्यांक जेजू सरशीं हाडचें उणें जालां केदाळा भावार्थ आसा केदाळा मागणें आसा केदाळा जेजूक आमच्या जिवितांत आमी घेता आमच्या कुटुंबांत आमी घेता हर एक आयतार कळनासतना भुरग्यांक मिसाक आमी हाडटा तवळ तसलीं भुरगीं मोबायलांत हांव आपापीस भायर वेतात आपापीस मोबायल सोडटात मोबायल नासतना जियोंक शकतात केदाळा आमी जेजूक लागीं हाडिना तवळ भुरगीं आमच्या हातांत चुकतात मोबायलच देव म्हणलें ती स्विकार करतात आनी ह्या मोबायल म्हणल्या देवा फाटल्यान धांवतात जेजू क्रिस्ताक वळखोवंक ती सकनांत म्हाका भाव भयणांच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या पांय तळा समर्पण तुमी हाडल्यात व्हड संतोश इतलीं जाणां तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन हांगासर आयल्यात तुमकां तुमच्या भुरग्यां थंय आसलो मोग तुमच्या भुरग्यां थंय आसली ही जबाबदारी आमकां कळटा खंडीत जावन जायतीं जाणां आसूंक पुरो घरा लडोवन पडल्यान कोन्ना घरांत भुरग्यांक मोबायल काणकोण ओमते न्हिदोन पांय वयर करून पळयोवन आसात कोन्ना घोष्टून आसात कोन्ना असल्या चिंतपांत आसली वडिलांक घरांत आसात आज जायतीं आसतलीं पूण तुमी जबाबदारी तुमची समजून घेतल्या आनी ह्या भुरग्यांक तुमी हाडनायल्यात परती जादोस काय सोम्याच्या पांया तळा जेजू बाळकाच्या पांया तळा तुमी आयल्यात जेजू क्रिस्ताच्या पांया तळा दैवीक वैजाच्या पांया तळा आमकां हर एकल्या सवकासायडींच्या सोम्या सरची तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन आयल्यात खंडीत जावन तुमकां शाबासकी भावो भुरग्यांनी देवाचेर फाटी नेन आनी बरवशान जियोंक देवाचे उतार हर एकल्यान प्रेरण जावन आसा देखूनच ल्हान भुरग्यां म्हजे सती येवंक सोडा ताका आडाय नाकात ल्हान भुरग्यां म्हजे सती येवंक सोडा ताका आडाय नाकात मोगाळ भावा भयणो भुरग्यांचें प्रमुख कर्तव्य सर्वांचो बापूय जावन राखून सांबाळच्या देवाचेर खालतेपणी बरवचून जियोवचें नेणथल्या भुरग्यांनी काम करून जोडीचे समाज सेवा करीत जे म्हणून कोणी आशेना बदलाक पातयेन आनी विश्वासान जियेत जे म्हूण आशेता ही पातयेली आनी हो विश्वास तुमी आतां खंय तावन येता कुटुंबाच्या मागण्या द्वारे वडिलांच्या देखी द्वारे वडिलांनी शिकोवच्या शिकपा द्वारे वडिलांच्या जबाबदारी द्वारे येता ही जबाबदारी तुमी हांगासर आसल्यानी मानून घेतल्या जेजू ये सोम्या तूं ये वर्ता बरीत कंदराचें गीत ह्या वेळार आमी घालता आसतना म्हज्या काळजांत सोम्या तूं ये म्हज्या आत्म्यांत सोम्या तूं ये म्हज्या मनांत सोम्या तूं ये म्हज्या जिणेंत सोम्या तूं ये सोम्याक ह्या वेळार उलो मारया आमच्या भुरग्यांक तुज्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया मोगाळ भाव भयणो ह्या सर्व भुरग्यांक थोडी पोकरी भुरगीं आसात खरीत आसा पोकरी भुरगीं कितले सांगल्यार आयकनात वडिलांकी मारतात भयणीकी मारतात भावाकी मारतात पोकरी भुरगीं इगर्जेन बसल्या कडेन थोडी पोकरी भुरगीं मारून आसात हांव पळोवनी आसा खंडीत जावन असल्या भुरग्यां पासून आमी मागया ताची पोकरीपणां सोडचे पासून आमी मागया जेजू ये सोम्या तूं ये जेजू ये
जेजुये 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 सोम्या तुये मुजात काळसा सोम्या तुये मुजात्या सोम्या तुये मुजा मोना सोम्या तुये मुजा जिने सोम्या तुये जेजुये सोम्या तुये मुजा संतोषा मुजा सुखा मुजा वावरा जेजुये सोम्या तुये जेजुये सोम्या तुये जय जोडताना हांव मागताना हांव शिकताना काम करताना जेजुये 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 सेवा करताना होईना रसाना पिडेत पडताना हांव कश्टाताना जेजुये हौसलवताना हांव पडताना निराशी जाताना हांव रडताना जेजुये Hallelujah, 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 आमची भुरगीं आसात आमच्या भुरग्यांक घेवन मुखार या जेजूच्या पांय तळे ह्या वेळार आमी तो तुजें बाळ तें बाळ जावन आसा सोम्याचें बाळ खरी एका भुरगीं हांगासर मुखार तुमच्या हातांत आसलीं भुरग्यांक घेवन वडिलां भुरग्यांक घेवन या सकट भुरगीं हांगासर मुखार येयात
चिकापूस सर भुरग्यांक सरेयात ह्या वेळार तुजें बाळ म्हणलें गीत गायन घालता हांव तुजें बाळ म्हणलें मुखार येत आसतना त्या भुरग्यांक सर्वांक आमी ह्या पांयतळा समर्पण दित आसतना तुजें बाळ जावन आसा तें बाळ आमकां हरी एकल्या फोव केल्ल्या देवाक जेजूक आमी अर्गां दिता सर्व भुरगीं मुखार येया दिसून येया सर्व भुरगीं आल्या गायन पंगड तुजें बाळ म्हणलें गीत गायन करता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या सरी एकटी सरी घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या सकड भुरगीं दिली घालात हात जोडात हांसो न्ही भुरगीं रडल्यार रडना रडन भुरगीं रडल्ली आसल्यार रडना दिमी घालात व्हडांक कातमून रावाक उबे रावंक दिमी घालत जायना जाल्यार काणकेना घालता भुरगीं आसतली उबे रावात कांय जाणांनी ते घेता वायल्या उबार भुरगीं सकड तुमच्या हात जोडात बरे कानाक जोडात दोळे तांकां बरे कर सकड भुरगीं तशी निशीन पळय नाका दोळे तांकां हात जोडात कितें मागोवंक जाय हांगासर तुमकां आवय बापायनी हाड लायल्या शिकपांत कश्ट जाता जावं पुरो मोबायला भितर तुमी रिगल्यात जावं पुरो थोडी तातूंतल्यान भायर येवंक कश्ट जाता जावं पुरो कोणा कडेन सांगचें म्हूण कळना जावं पुरो लिसांव कितलें मती केल्यार तें वचना थोड्या भुरग्यांक हर एक बरी ताप शेड खोंकली पिडा एक ना एक पिडा एक मुख जातना आनी एक पिडा असली बगाप आसली भुरगीं म्हाका दोळे तांकां उक्ते करनाकात सांगता म्हणून उक्ते करनाकात कांय जायना आमी दोगी आसा कात उबारून मागता आसतना हांगासर वडिलां आसलीं तुमचे दोनी हात भुरग्यांच्या कुशीन उबारात तुमची भुरगीं हांगासर ना जावंक पुरो घरांत आसा जावंक पुरो खंयसर परगांवांत आसा जावं त्या सर भुरग्यांचो उडास काडात हांगासर आसलीं तुमची भुरगींच म्हणलें चिताक तुमचे दवरात तांचे बसोवचो प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागता आसतना आमच्या भुरग्यांक सदांच राखून दिलें तुमी भुरगीं आसात थोडीं भुरगीं रातीक न्हिदनान धाकटुलीं भुरगीं थोडीं भुरगीं खावंक सुरू करूंक ना थोडीं भुरगीं रडटात सगळो दीस कितें म्हणलें कळना म्हणल्यार कश्टांत आसलीं वडिलां भुरग्याच्या हात दवरा तकलेचेर हात दवरा त्या भुरग्याच्या न्हिदलेल्या भुरग्याच्या तकलेचेर हात दवरा तशें पासून त्या वेळार मागा आमी मागता आसतना सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा भुरगें कुटुंबाक अलंकार तुवें दिलें एक वर्तें देणें भुरगीं कुटुंबांत संतोश आनी कुटुंबाच्या सन्यांक दादोसकाय भुरग्याचें देणें दिवन भुरग्यांक केदळ मुसो राखून सांबाळून व्हडल्या खातीर आज वडिलांक तुका अर्घ दितास ह्या भुरग्यांक तुज्या पांयतळा आज समर्पण दिलां हिरा प्रतिबाळकाचें बेस्ट फाल्यांची साचरां करता आसतना सर्व नेमतल्या भुरग्यांक हेरोदराय जिवीश मारूंक फुडें समकत आसतना जेजू क्रिस्त बचाव जालो फलायन ताचें जालें ह्या मारिफात क्रिस्त सोडवनदार आमकां फोव जालो कसल्या कश्टांत दुखींत बेसरायंत आज भुरगीं वळवळटात कुटुंबांत निराशपण कुटुंबांत बेसराय विविध संगतींक बली जावन माध्यमाक वळख जावन भुरगीं त्या माध्यमांतल्यान भायर येवंक प्रयत्न करतात पूण चलवतात आज भुरग्यांक तलवारीन सुर्येंत जिवीशी मारतात हेरोदराया बरी म्हणलें चिंताप नांतर
आज भुरगीं तांच्या नडत्या मारिफात कुटुंबाच्या सद्यांक हर एक घडये दुखयतात. सर्व भुरग्यांक तुज्या पांय तळे ह्या वेळार समर्पण दिता. ह्या सर्व भुरग्यांच्या मोतीक उजवाड कर. मंगळा जेजू सक्रामेंतांत जावन तुजी दिश्ट थंयसर खंचयताय. नेणकुलो बाळ जावन हांगासर मुखार तूं आसाय आसता. सक्रामेंता मारिफात तुजी सकत तूं वळयताय. तुज्या मलीक रक्त जावन तूं घाय नितळ करताय. ह्या भुरग्यांक तूं आपड. तुज्या दैवीक स्पर्शान तांकां बर. तुज्या मलीक रक्तान तांचे घाय धुवन काड. तांचे थंय आसलेली मोतींत आसली सचिंतनां पयस कर. तांची बगनां पयस कर. तांकां दोस्ताच्यो संगती पयस कर. शिकपाचेर केंद्रीकृत करून मोतू तांकां उजवाड दी. शिकप कश्ट जाल्या भुरग्यांक मोतीची जानवाय होबो कर. वडिलांक मान गौरव विधेय जायनासल्या भुरग्यांक तांचे मोतीक उजवाड दी. वडा जेजू तुज्या आवय बापाय तूं खाल जावन जियेलोय. तेच बरी ह्या भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावच्याक तांच्या मोतीक तूं उजवाड दी. तुजी सकत तांचे थंय वाळाशी कर. भगवंत कुटुंबाची देखून ह्या भुरग्यांनी सदांच माया मोगान एकवटान कुटुंबाच्या वडिलांच्या सांग्या सांगता जबाबदारी पाळून जियोवच्या तुजी कृपा होबो कर. मोगळा जेजू ह्या सर भुरग्यांक वापर. कितें तांकां गरज आसा तें फाव कर. कुडींत उण आसल्या उणेपण आसल्या भुरग्यांक वापर. तांचे थंय तिगून करची सकत वाळाशें कर. उलोवंक कश्ट जाल्या भुरग्यांक सोलोवंक कश्ट जाल्या भुरग्यांक मोतीची जानवाय येवं नासल्या भुरग्यांक कुडीचे विस्वे सारके नासल्या भुरग्यांक ह्या सर्वांक कितें तुका कळीत आसा तांकां आपड आनी दुगून कर. तुजी येताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. जेजू म्हाका आपयता गोपान तूं म्हज्या हातूंत घेता. त्या वेळार पवित्र उदक ह्या भुरग्यांचेर चलयत आसतना जेजू म्हाका आपयता म्हणलें हीच ह्या वेळार आमी गायन करया. जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता. मोगान म्हाका पळयता. वेगेन ताच्या हातो घेता. वेगेन ताच्या हातो घेता. पदकां म्हजी बक्षिता. पदकां म्हजी बक्षिता. सांगात कव्या. जेजू म्हाका आपयता. मोगान म्हाका पळयता. मोगान म्हाका पळयता. वेगेन ताच्या हातो घेता. पदकां म्हजी बक्षिता. भुरगीं हात उबार जेजू जेजू म्हणा. जेजू जेजू व्हडा ताळ्यान भुरगीं व्हडा ताळ्यान म्हणा. जेजू जेजू जेजू. घट्ट भुरगीं घट्ट. जेजू जेजू जेजू. जेजू जेजू जेजू. परत व्हडा ताळ्यान. जेजू जेजू जेजू. जेजू
वाचितले भुरग्यां खातीर आशिर्वादाच्या जोड्या मातसो कमी मागया भुरग्याचे तेणे फोव करून दितो समी प्रार्थिसो मगने ओ प्रार्थिसो मगळे म्हणले गीत गेल्या फाटी हांगासर गायन केल्ल्या वेळार परमानूरचे एका स्त्रीयेन ताच्या जिवितांत जालें अजाप आमकां बरोवन धाडलें जावन आसा 3 अजापां तिच्या जिवितांत हांगासर घडलीं त्या दिसा दुखां गळोवन माग म्हणून सांगल्या वेळार मागलें आनी एक रिपोर्ट नॉर्मल आयलो सिझरियन नाका म्हूण जालें जायते कश्टांत बरी जाल्ली ती स्त्री त्या कश्टांतल्यान भायर आयली म्हणले त्या तिच्या बरोवपांत सांगता म्हगेलो भाव भयणो एक दूख गळोवन त्या समयाक आमी मागलें तर तो आमकां दिता कण्णीरल्ली प्रार्थिसू कर्तरेसू ओडी बरोबर वय म्हगेलो भाव भयणो सर आमच्या भुरग्यां पासून तुमी मागा व्हडा दुखां गळोवन मागा भुरगीं कितें सारकें जायना जातात भुरगीं कितें मोबायलांतल्यान भायर येनात येतात भुरगीं कितें उतार सांगलें आयकनात आयकतात मागा आमी मागा ना देखून आमकां मेळना आमी मागता तर तो आमकां फोगो करता देखून एक गीत ह्या वेळार आमी गायन करता आसतना प्रार्थिसू मगने प्रार्थिसू मगाळे वर्ता बरी गीत जावन आसा प्रार्थिसालो अद्भुत वाकान मागता आसतना तुमकां अजापां घडटात आनी आमच्या जिवितांत संतोश भाव जाता म्हणटा दुखां गळोवन माग आनी दिबी घाल माग कर्तरी सोडवा जेजू तुमी धांवून येता म्हण गीत ह्या वेळार आमी गायन करया ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಶಾಸನ ಯುಕ್ತದವರಿಯ ಪತಿ ನಿರ್ಮಾಕ್ಯ ಕರೆಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು ಕೈಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ 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 ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
उडास सगळं आमकां कुटुंबांत असल्या उडास कडिया पिडेंत कश्टांत अडचणेंत संपलेले आसूं कोणा पासून मागूंक आमकां आसा सर्व उडास कडिया सगळ्याचे आशिर्वाद घेता आसतना तसो समी आमकां ससाय करपा भोव करपीपणाक मागया सगळ्याचे आशिर्वाद घेवच्याक केद्या उडास साक्रामेंता म्हणलें गीत ह्या वेळार गायन करुया. देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सरमणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जोची येता आनी राज करता ससनांच्या ससना फाल्यांच्या दिसा बाळकांचे फेस्त जेजू ताणें रगत व्हरोवन साक्ष दिल्ली आनी त्याच समयान हर एका भुरग्याक आशिर्वाद दिल्ले हांगासर आसची येवंक जायनासतना घरा आसची त्या पवित्र तळा थावन झुजावाजाची मजत मागची आनी हांतुळणार आसून झुजावाजा थंय बरें वचून देव बरें करता म्हणून बरवशान मुखार पळोवची त्या समेस्तांक तुमी आशिर्वाद मेळोवन दी भुरग्यांक प्रत्येक तण आशिर्वाद घेता आसतना आमच्या पप्पा मम्मीक देवा तो राखून व्हर म्हज्या घरच्या बामाईक सांबाळ आमच्या घरच्या सर संद्यांक आशिर्वाद दी आमकां शिक्षण दिवच्या शिक्षकांक बेसावन दी आमचो भावार्थ बळवंत करचे आमच्या पाद्र्या बांक सिस्टरांक तुज्या बेसावांनी बर म्हणून सक्कट भुरग्यांनी हात जोडचो समियांचो आशिर्वाद आमी सर्वांनी भक्तीपणान तकली बगोवन घेवचो. विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय
तुझे संगी सोम्या हांव सोलोता तुझे थंय मोगान जियेता संतोष सांगला स्वागत सियाराया हरिये काळे जाऊदिताया अर्सुम जेजू बाळका अर्सुम जेजू बाळका अर्सुम जेजू बाळका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त थंय मोगाळे जुजे वजा थंय भक्ती कानो आज पवित्र सभा सांसुवांव वांजेलिस्ताचे फेस्त आचरण करता शुभ वर्तमान जेजूची जिणी जेजू संगाता रावून जेजूक पळोवन जेजूक बघून आनी जे कितें हांवें देखला पळयलां तें हांवें बरयलां ह्या उतरांनी जेजूचो मोग मनशा कुळाक वांटुल्लो आनी मोगा विशीं जायतें बरयल्लो हो शुभ वर्तमानगार आज ताचें फेस्त आचरण करता आसतना देवाची ती बरी खबर मोगाच्या भावा भयणी भुरग्यानो तुका आनी म्हाका त्या सोमयान ताच्या मुखांतर फावो केला आनी हें तुवें आनी हांवें आयकता वाचता नियाळ करता आनी आमकांच आमी देवाच्या कृपेन सोबयता तर क्रिस्ताचो मोग आटापण आसलें ताचें बराप ताचो तो वांजेल तशें तें शुभ वर्तमान आमकां हर एकल्याक त्याच मोगान जियोंक प्रेरण जावं दी आनी त्याच कृपेंत देव आमकां बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळी आमी मागया आमकांच आमी ह्या पवित्र बलिदानाक आयती करच्या क्रिस्तान आमचो मोग केला आनी तोच मोग आमच्या कुटुंबांत आमी भोगता कुटुंबांत हांवें मोग दिला गे कुटुंबांत तोच मोग वांटून घेवंक हांव सकलां गे कुटुंबांत त्या मोगाक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक हांवें प्रयत्न केला गे जर तर ह्या सर्वांत हांव जायते वन जाला हांवें केला म्हूण म्हाका भोगता देवाक आमी अर्गां दिवया आनी की बऱ्यापणान जियोवच्या ताचो आदार मागया जर आमी चुकल्या जायत्या संदर्भांनी आमी फाटीं उरल्या जायत्या संदर्भांनी मोगाक मोग दिवच्या बदलाक आमी आमकांच पयस केला तर देवाचें बक्षणें मागच्याक आमकांच आमी देवा मुखार दवरया देवाच्या काकुळटीचेर पातयेवन आमचे सर सुखी वळखून सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर तुपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो वायट दारूंक आनी हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध ह्या बद्दल घेवन सदांच संस्कार मरये
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपुरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. ससनाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या ससनीक शब्दा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां वळख दिवं ह्या गुटाचो पडदो भगवंत सुवा वरवीं तुवें उबारलोय. जें सत्य तुज्या धर्मदतान आपलो पुत्रांनी आमकां उगडापें केलें तें मनांत घेवंक आनी काळजांत सांबाळून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांजो आमच्या पयल्या पत्राचो आरंभ. मोगाच्या न्हू आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभातान आसलो तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले. पयलें बापाचवें आसले आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेंच ससनाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. बापा आनी पुताक जेजू क्रिस्ताचय आमकां एकवट आयिल्ल्या जिवितान तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करतल्या. तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हें आमी बरयता. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. श्लोक.
तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष बरीत जाया. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष बरीत जाया. सर्वेस्पर रसवड चलयता पृथ्वी उल्हासून दर्या कारावळीचे गांव आनंद बगून गुफा आनी काळोख वसता तांचे भोवती न्यायनिताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष बरीत जाया. सगळ्या संसाराच्या दुनिया मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेना बरी करतात. मळब ताचे नितीवंत परगडटा. सर जनांगा देखतात ताची महिमा. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष बरीत जाया. नितीवंताक उजवाड धनवंताक संतोष उदेला. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष बरीत जाया. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करा. श्लोक. तुम्ही नितीवंतानो सर्वेस्परातय संतोष बरीत जाया. उद्गार उबेवर. हालेलुया सगळे गावया सोम्या तरसिया. हालेलुया सगळे गावया सोम्या तरसिया. आम्ही तुका वाखणटाव देवा, तू आमचो सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्मदूतांचो आनंद बरें सोमो तुका वर्णिता सर्वेस्परा. हालेलुया सगळे गावया सोम्या तरसिया. हालेलुया सगळे गावया सोम्या तरसिया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जोवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. तवळ मगदलाची मोरी सिमोन पेद्रू आनी जेजूक मोगाचो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोमयाक फोंडांतलो काण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. तेदवां पेद्रू आनी तो आनीकलो शिस समाधेसरशी भायसर गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनीकलो शिस पेद्रू प्रास पयलें पावलो. ताणें बागोवन तीण पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन सीदा समाधे भितर इगलो. थंय ताणें धरणीर आशिल्ली सणाची वस्त्रां देखली, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायल्लो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्र संगाता नासतना बरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधेसरशी पयले पावलेलो तो आनीकलो शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी ताणें सत मानलें. देवाचें उतर हें. क्रिस्त दही मोगाळे बाबा भयणीनो, कुटुंबांत एक 500 भुरगीं आसा जाल्यार आवय सगळ्यांचो मोग करता, पूण एकल्याचो इल्लो चड मोग करता. तुमकां कळीत आसा बरो. कोणी तरी सिंकर कड्डी आसा या पिडेस्त आसा, इल्लो अस्कत म्हणून दिसता, ताचेर इल्लो चड मोग. कांय वाडटाना मातशें दितना बरो कुडको ताका, कांय मासापड दिता आसतना काळजाचो की उंड एक इल्लोसो कुडको ताका, आनी कांय लिपोवन कांय तरी एक बरें कांय इल्लेशें दिवन, शीत वाडलें जाल्यार इल्ल्या निसाक एक इल्लेशें तूप घालन दरपुता पी आनी दाव, कित्याक अस्कत आसल्यान बरें जायजे. आनी हो मोग थोड्या पटी इल्लेशें घरा बरेपणार आसा जाल्यार ना तर इल्लेशें सांगचें आसा. हांव इल्लो मांयचो काले मांयच्या वरला भितर आसचो, कपडा भितर आसचो म्हणून थोड्या पटी आडनांवी उलयतात. कित्याक कुटुंबांत आमी वाडोवन येता आसतना आमकां थंयसर मोग म्हणलो दिसता. आवय बापाय सगळ्यांचो मोग करतात. देखूनच पयल्याच्या काळार कोंकडाक मास केलें जाल्यार ताचें काळीज कान घेवन बरें कुडके करूंक आसलें 10-11 कुडके करून सगळ्यांक एक कुडको. आज भुरग्यांक काळीज नाका जाला, कित्याक काळजाचें आज महत्व गोत्तू ना. तो एक कोट तें सांगात पण तो मोग आज मायाक जाला.
कित्याक आंगडी गेल्यार मस्त काळजां मेळटात. हर एका मन जातीची काळजां मेळटात. देखून काळीज म्हणल्यार आज आमकां एका तराचें कांटाळो म्हणल्यार बरी जाला. पूण मोगाच्या भावा भयणी, आमी ह्या संवसारी जियेता मोग म्हणल्यार त्या संगतींत आमचें जिवीत आटापून आसा. खंयसर पळय ल्हान भुरग्याक मोग मेळटा तें भुरगें हांसून खेळोन वाडटा. आमच्या घरांनी मालगडी आसात. कशी आई व्हडली माय खाले म्हणचे पुता एक दिसी संतोष ना तें समाना हें समाना व्हडली माय रडोन तो सांगता. जर तर थंयसर कुटुंबान सकडा सांगात आसत हांव बरी आहा पुता सक्कड सांगातात सक्कड घरात पळय थंयसर तो व्यत्यास संतोषान आसचें बरेपणान आसचें. केदळ आमच्या कुटुंबान तो एकवट संतोष माया मोग आमी भोगता. तो संतोष आमकां हेरां थंय दिसता. आनी आज पवित्र सभा असल्याच एका मनशाचो मोग चडीत मोग केल्ल्याचो आज पवित्र सभा उडास करता. जेजूक मोगाचो सीस, जेजूचो मोगाचो अपोस्तल, जेजू ताचे परगट जिणी आराम करून येता आसतना आपल्या बापाय सांगाता जाळा समा करनासले जबेदेवाचे पूत गडगड्याचे पूत म्हणून नांव वाडयल्ले जाकोबानी जुवांव जेजू तांकां ये आमचो पाटलाव करा म्हणटा आसतना ते भायर येतात. आनी वो जुवांव ल्हान प्रायेचो तरणाटो उरल्या सकड्या वरनी तो ल्हान प्रायेचो. आनी अशें जेजू की ताचेर इल्लो चड मोग आसलो कोण ना आनी जुवांव की जेजूचेर चड मोग आसलो. आनी ह्या मोगाचो वांटो जावन मोगाच्या भावा भयणी आमी पळयता हर एक कडेन जेजू तांकां सांगाता घेता. कित्याक केदळा आमी आमच्या सोमयांचो मोग करता, केदळा आमी सोमयां थंय एकवटून रावता, केदळा आमी सोमयांच्या त्या उतराचो नियाळ करता. सोमी आमचे लागीं आसा म्हजोय मोग करता. हांवें पयस रावून म्हाका मागणें नाका, म्हाका आराधन नाका, म्हाका देवस्पण नाका, घरा समोर तेर्स नाका म्हणून हांव जियेता जाल्यार देवान कशें म्हाका लागीं येवचें. जर तर म्हाका मोग आसा पळय पयलें आमकां इस्काल सोडलें जाल्यार आमी पोतें घेवन धांवचें येतालें घरा वचून कांय जीव तुट्टा ह्या भुरग्यांक म्हणून हांव वडा म्हणटालीं. घरा कशीं वेतात पूण धांवचेंत बॅकान येवन कित्याक घरा थंयसर मोग जावं बरो इल्लीशी पेजगी कांय मायन व्हरून केला गी कांय एक बाकरी बदला गी काल एक आसा म्हणून सांगून कांय ना जाल्यार च्या या काफी पियोंक म्हणून घरा धांवचेंत ते अर्दे वर जावन दी एक वर जावन दी धांवून नंतर घरा वेचें. तो एक एकवट मोग मोगाच्या भावा भयणी आमच्या घरांनी आमी बगुल्लो. त्या खातीर घरा आमी वेता. थोड्या पटी आमी पळयता थोडे जण बारांत आनी खंय गाडांगांत बसून आसतात. घरा वचूंक गुत्त नाका, आकर्शण ना. केदोळ पर्यंत म्हाका म्हज्या सोमयांत आकर्शण आसा. जेजूक जुवांव थंय, जुवांवक जेजू थंय ते आकर्शण आसलें ते सडीत जावन सांगाता. पळय जुवांवक आमी अशें वांजेलान पळयता आसतना तो निमाणे जेवणा वेळार जेजू सांगात तो आसा. पळय जेजूच्या हाड्ड्यार तकली दवरलो तो मात्र कित्याक जेजूक मोगाचो. आनी जेजू थंयसर बेजारायेन सांगता आसतना तुमच्या मदलो एकलो म्हाका आयच्या दिसा विक्रीत करूंक तयार जाला. आनी ह्या वेळार जुवांव कांय दाक्षण नासतना ताचे कडेन विचारता कोण सोमयां तो, कोण तो म्हणून तो धैर्यान विचारता कित्याक ताका तो संबंद आसा. मोगाच्या भावा भयणी केदाळा म्हाका सोमयां थंय तसलो संबंद आसा. म्हाका पिडा येवं दी, म्हाका चलवण येवं दी, म्हाका बरेपण मेळोवन दी, म्हाका ग्रेसकाय येवं दी, दुर्बळकाय येवं दी. सोमयां कित्याक म्हाका अशें तुवें केलाय, कित्याक म्हाका तुवें अशें दिलाय, कित्याक ह्या रितीर म्हाका तूं कश्टिताय आमकां विचारूंक साध्य आसा. जेजूचें ल्हान फूल तेरेज ताका जायते कश्ट मेळ्ळे, ल्हानपणांतच ताका पिडा आयली, सकट कश्ट ताका मेळ्ळे. आनी ह्या वेळार जेजूक ताणें सवाल करचें आसलें खंय सपनांत जेजू दिश्टी पडटना सोमयां तुजो हांव इतलो मोग करता आनी ह्या मोगाचो फळ जावन तुवें म्हाका कितले कश्ट दिताय, कित्याक म्हाका तूं ह्या रितीर कश्ट दिताय. आनी तवळ जेजून दिल्ली ती जाप म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तुजो म्हाका चड मोग. केदळा पळय आमकां देवाच देव म्हजो चड मोग करता, म्हाका तो चड पिडा दिता कित्याक म्हजी परिक्षा तो करता. पोरण्या चल्ल्यान आमी पळयता जॉबाक थंयसर ताच्या जिवितान कितें पुरा जालें. देवाक विश्वासी रावल्लो आनी ती परिक्षा करचे खातीर सगळें ताचें नाश केलें. पूण परत देवान ताका सगळें फाटीं दिलें कित्याक देवान दिल्लें देवान वेलें देवाचें नांव हरसिल्लें जावं म्हणल्यार उतरांनी मोगाच्या भावा भयणी तशें जिवीत ताणें निरंतर देवा आमकां दवरलें. आनी आज पवित्र सभा ह्या धर्मदूताची ह्या शुभ वर्तमानकाराची आज तांचो स्मरण करता, उडास करता, ताका मान करता कित्याक जेजूक तो मोगाचो जावन आसलो. आनी तितलेंच न्हय
जेजूक थंयसर बंदेन घाल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता सकट सीस पळून गेले म्हणून. पेद्रो चोरयां थंयसर आसलो थंय शिरकालो, पूण जुवां वयशांत आमी पळयता तो थंयसर जेजू सांगातात आसलो. आनी निमाणे जेजू थंयसर खुर्सायता आसतना खुर्सा पंदाय तो थंयसर आसलो. आनी ह्या खातीर जेजू ताचे थंय एक विशेश संगत पळयता. आपल्या आवयची जबाबदारी, मरियमायेची जबाबदारी थंयसर ताका दिता. अबळे तुजो पूत, अबळे तुजी माता. ह्या उतरांनी थंयसर मरियेक जुवांच्या ताब्यान तो दिता. कित्याक जुवांचेर ताका चड मोग आसलो. मोगाच्या भावा भयणी, होच मोग अनुभव केल्लो हो आपले सगळे जिणयेंत कितें ताणें जेजू सांगता जोडले अनुभव केले तें ताणें ह्या बरपा मुखांतर बरोवन घालें. आज तूं आनी हांव जुवांचो वांजेल आमी वाचता, ताणें बरयलें पत्र आमी वाचता. आनी ह्या मुखांतर ताचे हर एक जेजूच्या मोगा विशयांतच ताणें बरयला. आनी ह्या ताच्या मोगांतच तो रुजवात दिवन तशें जिवीत तो आमकां दाखोवन दिता. हो जुवांव ताच्या मिसा वेळार शर्मावन दितालो खंय. तो इल्लो उतर प्रायेक पावल्लो आनी अशें इल्लो मोठो जावन ताका उखलून व्हरीचें आसलें. आनी अशें ताका लोक व्हरतालो आनी थंयसर ताचो शर्माव हर एका दिसा ताणें सुरू करचें. बाबा भयणीनो, देवान आमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करा. हर एक पटी वत्त शर्माव. देवान तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी ताचे वयर तो सांगतालो. हें लोकांक आयकून पुरो जालें. आनी एक पटी सांगलें खंय, जुवां बापा तुमी शर्माव सांगतात, हर एक पटी मोगा विशयांत आमकां आयकून पुरो जालें. आनी तवळ तो तांकां हांसोन म्हणटा, मोगाच्या न्हू हळे, देवान संवसाराचो मोग केलो आनी त्या देवाक मनशाक पळोवन पुरो जावंक ना. त्या देवाक मनशाक पळोवन पुरो जावंक ना. तर आमी कित्याक पुरासाण भोगी जायी. आमचें जिवीत मोगांत मात्र तें सार्थक जावन आसा. आनी तवळ आमच्या जिविताक अर्थ मेळटलो. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या संवसारी आमी जियोन आसा. आमचें जिवीत मोगाचेर बांदून हाडिल्लें जायजय. आनी मोग कसलो म्हळ्यार थंयसर जेजूच्या हाड्ड्यार तकली दवरन थंयसर जेजू लागीं रावचें तसलें भाग. त्या खुर्सा मुळांत थंयसर जेजून प्राण करतना त्या खुर्सा मुळांत जेजू लागीं रावचें तें भाग. मोगाच्या भावा भयणी, आमकांय आमच्या कुटुंबांत आमची मालगडी देवादीन जाता आसतना आमच्या जर तर म्हाका तें भाग मेळ्ळें, म्हज्या आवय बापाय प्राण करता आसतना तांच्या पांया लागीं तांच्या लागीं रावोंक म्हाका मेळ्ळें जाल्यार आमकां वर्ती धादोसकाय. म्हज्या आवय बापायनी केल्ल्या त्या सगळ्या वावटीचो फळ हांगासर म्हाका भोगूंक फावो जालें. देवान म्हाका एक वर्तें भाग फावो केलें म्हणून आमी उपकाराट येता. आनी हेंच जुवांच्या जिणयेंतूय जेजूचो मोग केल्ल्यान ताका थंयसर मेळ्ळें. जेजूच्या हाड्ड्यार तकली दवरची आनी सांगाताच खुर्सा मळी थंयसर जेजून प्राण करता आसतना हजर जावचें. आज तुका आनी म्हाका तो इतलेंच सांगता. देवाची खुशी करच्या मुखांतर आमचो मोग आमी वांटून घेवंक शकता. आनी देवाच्या खुशयेंत मोगाचो फळ थंयसर आटापून आसा. आनी हो फळ मोगाच्या भावा भयणी आमच्या भावारी आमी जियोंक, आमच्या कुटुंबांनी आमी भोगूंक, आमच्या परिसरांत तो वांटूंक आज आमकां हर एकल्याक तो उत्तेजन दिता. तर आज आमी सांत वांटो घेता आसतना तोच येवकरिस्तान हजर जावचो स्वामी, मनशा कोणाचो मोग केल्लो आमचो स्वामी. आनी ह्या मोगाची रुजवात त्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन आमकां हर एकल्याक वांटलो. कित्याक ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आमकां जेजूक चड लागीं अनुभव करूंक एक अवकाश मेळ्ळा. जेजूचो जल्म भोगल्या त्या उपरांत एक 4-5 दीस आमी पळयता जेजूचो मोग अनुभव करन थंयसर जेजूक रुजवात दिल्लें. परच्या दिसा सांत स्टेफनाचें फेस्त आमी आचरण केलें कालच्या दिसा. आनी आज ह्या सांताचें फेस्त, जुवांचें फेस्त आमी आचरण करता. तोय माट्टीर जालो. पयलो माट्टीर स्टेफन आनी हांगासर आकाय माट्टीरपणाचें भाग मेळ्ळें क्रिस्ताचो मोग करून. आनी फाल्यांच्या दिसा ह्या बाळकांचो माट्टीरपण आमी पळयता. जेजूच्या मोगांत जियेतल्यान तांचें जिवीत देवा खातीर, जेजू खातीर भेटोवन तांच्या जिवितांत थंयसर एक देवाचें हाजरपण दाखोवचें तसलें वर्तें घडीत. आज तूं आनी हांव ह्या मिसांत वांटो घेता. आज हेंच बरेंपण आमी नियळटा आसतना जुवांवान आमकां पवित्र पुस्तका मुखांतर दिल्लो तो मोगाचो उलो आमच्या कुटुंबांनी आमी पाळया, आमच्या कुटुंबांत आमी जियेवया, गरजेवंता तें आमी सोदून वच्या. हांव फकत पयस रावन आय लव यू म्हणल्यार ताक्षण जायना.
आमकां लावांत थंयसर जायते आटापण आसा. एक आवय भुरग्याचो मोग करता, आपली न्हीद, आपले पुरासन, आपले वावंट सगळे विसरता. एक बापूय आपल्या कुटुंबाचो मोग करता, आपल्या बायलेक, आपल्या भुरग्याक एका गांवांत सोडून पयशेल्या गांवांत वावर करता. ह्या दिसभर भायर घोळटा. कित्याक ताका आपल्या पत्नीचो भुरग्याचो मोग आसा. एक आवयक आपल्या भुरग्याचो तशें आपल्या दादल्याचो मोग आसा. देखून ती सगळे जेवण तयार करून दवरता. थंयसर झगडे राग म्हणून न्ही, पूण मोगाचें बिडार, थंयसर देवाचें हजरपण आनी हेंच हजरपण मोगाच्या भावा भयणी त्या येवकरिस्तांतलो जेजू तुज्या म्हज्या घरांत कुटुंबांत आमी जियेत आसतना आमकां हर एकल्याक जियोंक फाव करून दी. कशें जू हांव जेजूचो मोगाचो सीस म्हूण नांवाडिल्लो आमी त्याच सोमयांची मोगाची मनशां जावचें भाग, मोगाची भुरगीं जावचें भाग, मोगाची कुटुंबादारां जावचें भाग आमकां फावो जावं दी. आमीन. पानांको 241 241. मोगाळ भुरग्यानो बाबा भयणीनो आमी बेटोवचें बलिदान सर्ववेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनातली महिने आमच्या पवित्र विचारावा सर्वेश्वर मानून घे. सृष्टीच्या रचनासर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजचे वजान खतखतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी घालतेपणाचे सादे जिवे तुका भोव मानवाले. हेच अशे गुण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष भरीत काळजाचे उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांजेचे वजा पासत आमी तुका दिन वाजता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमच्या काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सर दुतां भक्तां संगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जरी तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कस्टमरान सोसून वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavar taso good pragatuhya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांचे आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टाचे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद्दळीत मुखाबळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां म्हणजे देवाची मागीर सांगाते भगेन तुजे तिचो पती दर भगवान दर दोत भगेन तुजे वाद आनी चड काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मना धरून ताणें आमकां शिकयला ते व्हरते मागणे आमी सर्व संगाता भक्तीपणी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सदा सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रासात आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भक्तीतां तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली अवघडांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रे केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तला म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर तशें दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता सुस्नांच्या सुस्नांक समियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती मोगा मुखांतर जुवांक आपणाचो आनी जुवांव जेजूचो तर आज केंच वर्तें देणें हांगासर जमल्या आमी समेस्तांक फावो करचो आमचो स्वामी त्या ताच्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागी तुमी आज म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पानांक 240 240. आमच्या
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुज्या पोण्याक फाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान दादोशी केल्ल्या बसत आमी तुका अर्घां दिता. आमी सगळ्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जीवन चितान आमच्या काळजान चडय आनी सांज देवाच्या परजळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमेक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्या तकल्यो बागया. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशन आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबांची बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमचे मेटां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर देवो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां धरतां. देवाचे व्हड उपकार. देखून बसात. मोगाळ भाव भयणो, पयल्यान पयलें तुमकां नातालां फेस्ताचे शुभाशय या पोंतळे सौरेक्टर मनादी गासीसी बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां आमी मागता. बाळोक जेजू तुमच्या कुटुंबांत शांती समाधान एकवट संतोष फावो करून म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. हे पवित्र वेळार सांजचे वास बापा मुखान बरें पोंचडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक आमी ह्या पोंशेचो सरेक्टर आनी म्हज्या नांवान मोगाचे उपकार मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले सर रादे तुमचें सुफळ जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. मिसाचें बलिदान देवाच्या उतराचें नियाळ दिल्ले ह्या पोन तळाचे रक्तरेक्टर मनादी आशिसी रेबेल बापांक तुमच्या सर्वांच्या नांवान म्हज्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. कुमसारा संगत कोणांनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोयंतेच्या जाग मनादी दिलराज बाप आनी मनादी संदीप तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मानेस इवन पायस ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ल्या मानेसाक डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस सिबन मेंडीस आनी सर्व सिबांदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांत आंतोन आर्कान वाड्याकारान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा कार्मेल सायबीन कुर्नाड वाड्याकारान जावन आसा. हांगासर सर्व रितीन सेवा दिल्ली आनी तुमच्या इगर चडून पसून नितळ करच्या मिसा सर्व रिती तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासा बसच्या कणीक जमो करच्या दाना रुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीन आतांक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां मागता. कळवणी ह्या परी आसा भलायकेची तपासणीच्या फादर मल्हार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे डॉक्टर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसाळ वाचपा वचून कशी वर्तन शुक्राराधान सुरू जावचें पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. तरी एका शुक्रार 10 वरां तेच कुमसरां 10:30 वरां आराधान मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मध्ये पोंशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवये. तुमचे कुशमनाचें दान आमी मोगान स्विकार करता. जानेर म्हयन्याची जी सुवात सांज देवा स्टॉलांत आसा ती स्विकार करची. भुरग्यांक जेवल्यांक मात्र थंयसर लुविना हाच्या जल्मा दिसा तर्फेन डेयरी मिल्क चॉकलेट आसा. देखून कोण जेविनांत तांकां ना. जेवल्यांक मात्र जेवल्या उपरांत भुरग्यांक मात्र वडिलां हात मुखार हाडनाकात. वडिलांनी हाडल्यार आमी कान घेता. देखून भुरग्यांक चॉकलेटां आसतलीं. दिल्ल्या अल्विनाच्या कुटुंबाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका जल्मा दिसाचो शुभाशय आमी पाठयता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या जेवणाच्या बाबतींत हांगासर आयिल्लें दान
त्या कोणी दान दिलां तांणी मुखार येवचें मनाची वात प्रधान ह्या जाकातावन घेवची आदी तुमी दान दिलां वाती व्हरूंक विसरलात तर त्यो वात्योय आज घेवंक तुमकां अवकाश आसा आपूण शेताचो रेक्टर तुमकां दितात तुमी वाती स्विकार करची जेवणाक आयिल्लें दान विवियन लोबो मुंबय 500 रुपये रेड एंड वेंजिल्ला स्राद फजीर 12,500 रुपये क्वेर्ल ब्रदर्स पुत्तूर 1,000 रुपये जॉयसन तावरू किन्निगोळी 1,000 रुपये बेंजामिन सेरावो मोगरनाड 3,000 रुपये श्वेता पिंटो अग्रार 500 रुपये अनिल कुमार मोंतेरो मियाबदा 500 विनीशा मोर सल्लीपादे 650 हांगासर नांवां वाचली दान दिल्ली आसा तर मुखार येवचें तुमी मानाची वात घेवची जल्मा दिवसाचेर करचें आलवी ना ताणें मुखार येवचें हांगा तावर एक मानाची वात स्विकार करची दान आयिल्लें ह्या परी आसा जेम्स जेसूस आनी कुटाम मोडंकाप 1,000 रुपये विवियन लोबो मुंबय 1,500 रुपये नतालिया डिसोजा आंजेलोर 500 रुपये लॉरेंस डिसोजा मरोली 350 रुपये अल्विना प्रिंसिटा कुटीना बर्थडे लेकार स्विसिल्या मुखार येवचे आनी स्विकार करचे दानीक सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या उदार मनाक देव दराळ आशिर्वादांनी तुमकां बरो दी जुजेवास बापा मुखांत देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता तेच बरे मानाची वात वांटल्या आपूण ताडाच्या रेक्तराक देव बरें करूं आयचें आराधन चलोवन व्हेल्ल्या बाब संतोश तुमकांय सरभक्तींगाच्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा भुरग्यांक तो एक अनुभव तांच्या जिवितांत उडासोर तो तसलो जावन दी रावया देखून बसया मुखार सांजचो वाज बापा लागीं ताच्या मुखांत्र आमी मागता आनी मागलें आमकां जायत्यांक बरेंपण मेळटा एकल्यान फोन करून सांगलें फादर त्या जग्यार येवन म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळाचें म्हणून आमी आशिल्लें आनी देवान तो परगांवान पावला थंयसर बरें काम मेळ्ळां म्हणून ताणें सांगलां देखून सुसेवाज बापाक हरकां बरें काम मेळिल्ल्या खातीर दुस्मानांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यांत पिडेंतलें सुटका दिल्ल्या खातीर अर्गां कुटुंबांत समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गां एकल्यान तशें आमाल पियोवणें तावन पयस रावून कुटुंबांक आदार दिवन आसा त्या खातीर सुसेवाज बापाक अर्गां दिल्यान ते सवां कॅन्सर पिडेंत कश्टांचें एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला जर्मनी तशें एकल्याक बरें काम मेळोवंक आनी तशा बऱ्या भलायके खातीर जर्मनी भास बऱ्या तरान शिकोवंक आनी उलोवंक बेंगलोराच्या एकल्याक भायल्या गांवांत बरें काम मेळोवंक घरांतलें भांगार चोरी जाल्लें पाटी मेळोवंक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक हातीन धरिल्लें नव्या घराचें काम बऱ्या तरान जावच्याक बरी सैरीक मेळच्या खातीर 7 जाणांनी मागला मतीक समाधान मेळच्या खातीर 5 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर 5 जाणांनी BSc नर्सिंग करून गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ले एकल्याक मुखलें शिकाप बरें करून करपाक एलर्जी शेळ कुंकळी ताळो दूख ताप दोळे खुर्जूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक सबार आनी मागला एकल्याचो पासपोर्ट आनी विजा बेगीनचो मेळच्याक जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक बोरवेलांक बरें उदक मेळोवंक एका भयणीचो हात दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक एकल्याचो जागो बऱ्या तरेन बेगीन विकून वचोंक आवय भुरग्यांनी एका मनान शांती समाधानान जियोवंक पडोवन पांय दूख जाले एका भयणीक गूण जावच्याक घोव बायले मदें समाधान येवंक आनी मतीचें समाधान मेळोवंक तांचे मदें एकवट सोडोवंक एका कुटुंबांक बंदड्यांतलें सुटका मेळोवंक दोगांचे बाळंटेर बऱ्यान जावच्या खातीर मागला 7 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर
दोळ्यांचे दिश्ट सारखी जावचे एक दोगांक तेका आनी अमल पियोने सोडून घरांत शांती समाधानान जियोंक एका काजारी जोड्याक दुबईंत काम मेळोवन संगाता जियोंक एकल्याच्या सासूमांयक अमल पियोने सोडच्याक फर्स्ट PUCच्या भुरग्यां शिकोवंक बरी मोत आनी शिकले उडास दवरची सकत बरे अंक काण पास जावंक भुरग्यांनी मोबायल सोडून बरें आनी शिकोवंक आनी राग हट उणो जावंक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन बरें अंकान पास जावंक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर परगांवन तसले एकल्याक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख घुमटी दूख गांठी दूख गुण जावंक सुबारांनी मागला काजार जावन 7 वर्सां जाले एका काजारी जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो जावंक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गुण जावच्याक तेका BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर मायग्रेन समस्या गुण जावन तकली फुडाफट रावंक कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी फावो जावच्याक एक दोगांनी विशेष गरजा खातीर मागला वायट चालीन तशा पुताच्या मतीक उजवाड मेळोवन आवय बापाय सवय मोगान आसच्याक आवय मागता तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड पडचे रावंक फेब्रुवारींत बरोवच्या परीक्षेंत बरें अंकान पास जावंक एकल्याच्या आंगाची कथा संपूर्ण गुण जावन एलर्जी गुण जावच्याक एकल्याच्या तकले भितर भोगची दूख उणी जावन भें पयस वचून ऑपरेशन जाल्ले एकल्याची पाटीची दूख गुण जावंक कुटुंबांत समाधान रास करूंक ह्या ते सवां खातीर आनी आमच्या खातीर मागोवंक विचारले आमी मागता म्हण बसयल्या हांगासर जावचे भक्तीपण पळोवन जुजवाजाची मजत आशेवच्या घरांनी हांतुळणार ह्या खाटीर आसून बरेपण आशेवच्या आनी ह्या पुणतळार येवन जुजवाजाच्या पांयांतळी मागल्ले मेळा जय म्हणल्या बरवशान मुखार पळोवच्या हरी एकल्याची आशा सुफळ जावन दी आनी हरी एका मागल्ल्याक जुजवाज बाप मागोवन फावो करून दी म्हणल्या मतीन धरून सर्व आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमन मरी आनंद बापा हांगा येवच्या हरी एका भक्तिकाची आशा सुफळ जावन दी तांच्या बराबर म्हाकाय मागोवंक आसचें तो देवातान मागोवन दितालो म्हणल्या विश्वासान आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझी रास आमकांय तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे पयल्या मुक्ता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां काळण्या करून दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरिये कृपेन बरे कमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी तरी ऑट तुजे कशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पापया खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या अपराधाचे वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा दिशा देव स्वतन सदां सर्वदा आमेन सांजुजे वासाची लदीन समिया काकुळटाम चिकर सुमिया काकुळटम चिकर क्रिस्ता काकुळटाम चिकर क्रिस्ता काकुळटम चिकर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा काकुळटम चिकर देवा पुता संस्काराच्या तारका काकुळटम चिकर देवा पवित्र ज्ञा काकुळटम चिकर संतीसिमा त्रिंदारी एकाच देवा काकुळटम चिकर गोंयच्या बेनावलेन जन्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवास्पनान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर दुबळे काळची जिणी जियो सगुप्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोने संपटेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाचवण्याच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर कश्टान संपटलेल्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर देवाचेर फाटींनी भवार्थ दवरून दिने जायले सर्व कश्टान वा धैर्यान तुसल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर बाबात सणून पयस गेल्ल्या शिड्यांका गोवड्या कालिंडांत हाडून पावरलेल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सच्ची हाडून फेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमपसत विनंती कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कटतले गोगसमकाय सुमिया देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कटतले दैनैकमकाय सुमिया देवाचे शिडये संवसाराचे पाप कटतले काकुळटम चिकर नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांव आमकां मांडीत आसाय तुजे जिवन आमकां एक आदर्श
तुवें सगळी वाट आमच्या क्रिस्तीने मेळ पावन तेच वाटेन आमी सद्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुज्या जिणेन देवाचो परिमीर मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां मनशाक तूं सुटसुटीत जालोय. कणकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सत्तेतून धांवलोय. तांकां जिविताचे उतार परगट करून सक्रामेंट दिवन देवा सस्ती हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलाच घाल. देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उरबेस्त कर. पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसली. तांच्या जिणेर नवो भरवसो हाडलोय. जेजूच्या नाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफा शिकयलें आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतल्यांनी पळोवन आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळावचो केलोय. आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय जावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसत देवा लागीं माग. ह्या घडये या म्हज्या गरजां बसत देवा लागीं विनंती कर. आमच्यो गरजो मौनपणी सांजुजे वास बापा मारिफा सर्गींच्या देवाक उबारया. संगता मागया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव तेरेंच पयसो तूं आमकां सोडी नाका. दुस्मनाच्या सर उपासांत आमकां राखून व्हर. भावटाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलूंक मरियमाच्या कोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सतीच्या घरांत ससनाक जिणेचे भाग आमकां मेळाचें कर. आमेन. सर्व आमच्या पिडेस्तांचो आमी उदास करया. हांगासर आयिल्ले आमकांय पिडा आसची, मोतेची, कुडीची, आत्मियांची, आमच्या कुटुंबांत कश्टांत आसची, आमकां कळीत आसची आस्पत्र्यांनी घरांनी मरेकार पिडेक वळख जावन थोड्या फावटी पिडा खंयचीय कळना पूण कश्टांक संपडतात. ह्या समेस्तांचो उदास करया. जुजे वजावच्या पांयां तळी तांकां दवरून देव बरी भलायकी तांकां दिता म्हणल्या त्या विश्वासान तांकां आमी भेटोवया. समियांच्या नांवी आमचो दार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक संपडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परीस तुज्या सेवका सांजुजे वजान आपल्या जिणये आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी आम्हा समेस्तांक बरो. आमेन. सांजुजे वजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन तशा देखीन आनी उजवाडाक जिवेताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सवे साकरेचे मनशां जावन तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाचे एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनांक संतोश भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्याच सडवणदारा देवा बापाचो, देवा पुताचो, देवा पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर देवो. आमेन.
kurba magon di mandalim mata Santu Dewas Bapa Ongrakani Mantuba Kurba magon di mata Vinasani Nata Santu Dewas Bapa Ongrakani Mantuba Kurba magon di mata Vinasani Nata बजून पुस्तचे करवेन एवढं काम देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.